कुठ्ठाळे पंचायतीच्या मार्केटाचे उक्तावण लोकसभा वेंचणुके वेळार केल्ले. मात कुठ्ठाळे पंचायतीच्या ताब्यात दिवपा खातीर संबंदीत खात्याक 8 म्हयने लागले. बाजार संकुलाचे उक्तावण केले तरी पंचायती कडेन ताबो दिवपा खातीर इतलो उशीर कित्याक केला हो प्रश्नच आसा. ह्या मदल्या वेळान बाजार प्रकल्पांत जायते घडणुको घडल्यात. बाजार प्रकल्पाची इमारत हालींच पंचायतीच्या ताब्यात दिल्या, मात ताची ड्युप्लिकेट चावी आनीक कोणा कडेन आसा. तशेंच चडश्यो गेटी कळमल्यात असो कुठ्ठाळेचो उपसरपंच रेमंड डिसा म्हणटा. मार्केट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट करून आमकां हँडओवर आत केला लास्ट मंथ इन द मंथ ऑफ ऑगस्टान हँडओवर केला आनी हँडओवरूय कितकोन केला. प्रोजेक्टा लागून आमी जायत पाटी मार्केट कॉम्प्लेक्सा लागून आमी जायत पाटी GSIDC गेले आनी कन्सर्न ऑफिसरां मेळ्ळे. ते म्हणपाक लागले विदीन विक्स टायम आमी हँडओवर करता म्हणटा, पूण तो तेंगे करून जावं ना. आनी तेका लागून आमी पोतपोती वचून येताय म्हणून आमी पंचायत मिनिस्टरा बोगली गेले. आमची पंचायत बॉडी गेली पंचायत मिनिस्टरा बोगली आनी पंचायत मिनिस्टरा सांगलें आमगे डिफिकल्टीज. आनी पंचायत मिनिस्टरान आमकां एश कोन्न एश्युरन्स दिलें की आपूण आय वील डू युअर वर्क विदीन 1 वीक्स टायम म्हणून. आनी बिफोर द 1 वीक वॉज ओवर पंचायत मिनिस्टरान आमगेलें मार्केट कॉम्प्लेक्साची हँडओवर करपाक डायरेक्टरा सांगलें आनी डायरेक्टरान आमकां आपयनोन विदीन 4 days आफ्टर मिटींग पंचायत मिनिस्टर आमगेलो मार्केट कॉम्प्लेक्स हँडओवर केलो. तेका लागून हांव आमच्या पंचायत मिनिस्टरा पयलो काळजासान देव बरें कर म्हणटा. कित्याक आमी जायत मावले मार्केटा लागून आमकां कोणो हेल्प करना आहलोलो, एटलिस्ट आमकां पंचायत मिनिस्टरान हेल्प केलो. तेच भाशेन मुखार जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेले हँडओवर केले उपरांत चोवपाक गेल्यार आमकां चाय आसोनाय. आमी GSIDC फोन मारून विचारलें चावी कोण दितो काय म्हणून. जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना चाय नाय म्हणून आमी GSIDC फोन केले उपरांत GSIDCन कॉन्ट्रॅक्टरा आपयन चावी हाडून दिवपाक लायल्यो आनी मागीर आमची पिवनां धाडून चावी हाडली. चावी हाडले उपरांत आमी इन्स्पेक्शन काडलें जाल्यार चोवपाक गेले जाल्यार धाकलीक जी गेट आहा बाजाराची ती मोडलोली ना आनी डॅमेजूय जालो ना, कांय जालो ना. ती आंकडी बसयल्या आनी ती कॉलमां लागता आनी ती गेट बंद करपाक मेळना. तेजे लॅचूय वचना, लॉकूय मारपाक जायना, कांय जायना. आनी ह्या कारणाक लागून तिनू भितो सगळे कोण बेबदी थिंग कॉप मारताय ते भितर वयताय न्हिदताय आनी फोडून तकली बकली फोडून सगळी रगत आख्ख्या फ्लोरिंगा लागलो आहा. आनी आमी इन्स्पेक्शनाक गेले त्या दिसा एकलो आहलोलो तकली फोडलोलो, सगळी रगत आहलोलें. आमी ताका वचपा लायलें थिंगाचो, कित्याक सांगो जायना ते थिंगा मरोंकूय शकताय इतली तेजी तकली रगत वयताली. मुखार गेले जाल्यार रेलिंग स्टेप्साची जी रेलिंग आहा वयर चडपाची रेलिंग मोडलो आहा. आमगे आजून फिश वेंडर्सूय गेलो नाय आनी वेजिटेबल वेंडर्स गेलो नाय ना फ्रूट वेंडर्स गेलो नाय, कोण त्या बाजारांत गेलो ना, सगळें पयलें मोडलो आहा. हो काय जाल्लो आमचे प्रोजेक्टाचो हँडओवर करता तेन्ना आमकांय आपयन हँडओवर करपा जाय आहलोलो. आमकां कांय तेणी दाखयलो ना. लायटी मिटर तितून 10-12 लायटी मिटर आहाय. हुंयचो मिटर हुंयच्याचो कित्याचो कांय दाखयलो ना. पंप रूम आहा, पंप हुंय स्टार्ट मारताय, उदक हुंयच्यान वयता, हुंयची उदक ओडटा तें बाय कांय दाखयलो ना. तेजे मुखार गेले जाल्यार पार्किंगाक एक गाडी आहा सेंट्रो प्लस एक एक्टिवा आहा आनी गेटी लॉक केलो आहा. सो आमकां खबर ना ही सेंट्रो केन्ना भितर पार्क केलोली वो केन्ना गेलो ती. तेन्ना आमचे थोडे मेंबरांनी फोटो काडून ग्रुपार घायले. आमच्या कोडतले विलेजीस ग्रुप आहा तेजे ग्रुपार घायले आनी ग्रुपार घायले तेन्ना जायते कमेंट येयले, कोण रेजिस्ट्रेशन बाग काडलें. 8 दिसान चोवपाक गेले जाल्यार गाडी भितर ना. आतां हांवें पंचायतीन जेन्ना इन्क्वायरी केली सेक्रेटरी कडेन आनी स्टाफा कडेन ते म्हणपाक लागले आमको चाय कोणें येयलो ना म्हणून आमी गेटीचें लॉक उगडलो ना. जाल्यार ती गाडी भितर आहलो ती भायर कितकोन पावली. बेश्टी लॉक उगडना आसतना गाडी भायर पावपाक शकना. दॅट मिन्स देर इज वन डुप्लिकेट की वीथ समबडी. आतां ती डुप्लिकेट की GSIDCन दुसऱ्याको आसतना आमकां हँडओवर कितकोन केलो प्रोजेक्ट, कितकोन चावी आमकां दिल्यो आनी डुप्लिकेट चावी भाशेन आतां गेटी आहा म्हूण कळ्ळी गाडी भायर काडली म्हणून.